2024 वर्साचे लोकसभा वेंचणुकेचो प्रचार करपाक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आयतारा गोंयांत येता। हे वेंचणुकेक धरून दक्षिण गोंय भाजपाची जाहीर सभा आयतारा 16 एप्रिलाक फार्मागुडयेच्या GCA ग्राउंडार जातली। मुख्यमंत्र्यांनी या ग्राउंडाची पूर्व पळोवणी केली। भाजपा 2024 वर्साचे लोकसभा वेंचणुकेत दोनूय सीट जिखतली अशें नरेंद्र सावयकारान सांगले। पळयात। अमितजी शहा हे येता त्या 16 तारखे दीस जाहीर सभा घेवपा खातीर गोंयांत येता। फार्मागुडीच्या ह्या ITIच्या इंजिनियरींग कॉलेजच्या ग्राउंडाचेर आमी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन दक्षिण गोंयची जाहीर सभा आयोजन केला। दक्षिण गोंय फाटले फावटी आमी फक्त 8,000 हरल्या। ह्या फावटी निश्चितच म्हाका खात्री आसा की पुराय जनता ही भारतीय जनता पार्टीच्या दक्षिण गोंयचो सीट आमचो निवडून दितले हाचो म्हाका विश्वास आसा आनी हांव लोकां कडेन आशाय व्यक्त करता की तेच्यांनी भारतीय जनता पार्टीचो हो सीट निवडून दिवचो। त्याची तयारी ही आमी आतां पासूनच सुरवात केल्या आनी तेची तयारी करता आसतना देशात जवळपास 150 सीट आमी टार्गेट केल्या जे फाटले फावटी क्लोज मार्जिनात हरलेले। अशे देशभर आमच्या पार्टीचे वेगवेगळे नेते प्रवास करीत आसा। आमी 303 सीट जिखले आनी त्याच बरोबर 100 सीट खूप लागीं येवन गेले। तितूंतल्या ह्या 150 सीटांक टार्गेट करून तो प्रवास सुरू आसा। तितूंत आमचे अमित भाई शहा ह्या दक्षिण गोंयच्या सीटाच्या प्रचारा खातीर हांगासर येता। आमचे राष्ट्रीय नेते आणि होम मिनिस्टर अमित भाई शहाजी हांची पब्लीक रॅली आयतारा दीस सांजची 4 वरांचेर हांगा जावपाची आसा आनी ताका लागून आमचे मुख्यमंत्री मुद्दम हांगा पळोवपाक आयिल्ले आसात। तांच्यांनी एकंदर ह्या सगळ्या वेवस्थेची पाहणी केली आणि त्यामुळे दक्षिण गोंयच्यान मोठ्या प्रमाणात लोक कार्यकर्ते हांगासर येवपाचे आसात आणि आमचे नेते हे व्हडली रॅली म्हणजे निवडणूक 2024 जातली तेच्या वयली लोकसभा प्रवासाच्या माध्यमांतल्यान ते ही रॅली करपाक येवपाचे आसात। फाल्यां गृहमंत्री अमित शहाचे बसकेक सुमार 25,000 लोक हजर रावपाक शकतात। फोंड्या इंजिनियरींग कॉलेजीच्या मैदानाचेर ही सभा जातली। 4 वरांचेर सुरू जातली अशें भाजपी फुडारी नरेंद्र सावयकारान सांगले। फाल्यांची जी सभा आसा ही दक्षिण गोंया खातीर आसा, साऊथ गोवा लोकसभा कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर आसा आणि म्हणून ती फोंड्या आसा। ह्या एकूण जाहीर सभा जी आसा ते जाहीर सभेची तयारी जी आसा ती सुरवात जाल्या, ऑलमोस्ट कंप्लिशनाकूय आयिल्ली आसा। आमची अपेक्षा अशी आसा की एकूण 25,000 लोक हे ह्या जाहीर सभेक उपस्थित रावतले आनी त्या नदरेंतल्यान आमची तयारी जी आसा ती चालू आसा। सगळ्या दक्षिण गोंयांतल्यान आमच्या पक्षाचे आमदार, सरकारांतले मंत्री, त्याचबरोबर आमकां जे भारतीय जनता पार्टीचे वेलविशर्स जे भारतीय जनता पार्टी वांगडा आसात, बरे मागपी आसात, अशे सगळे जाण त्यांच्या सगळ्या पर्यंत कॉन्टॅक्ट करून अशा पद्धतीची सभा यशस्वी जावची ह्या नदरेंतल्यान आमचे सगळ्यांचे प्रयत्न आसात ते चालू आसात। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, विलियम रॉड्रिगीस, श्वेता गांवकर आणि संगीता ओली।